नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. सरपळी चोरपी निलंबित IRB कॉन्स्टेबल निकेश च्यारीक टर्मिनेट करचो म्हूण उत्तर गोंयच्या SP रिपोर्ट दिलो. निकेश च्यारी भुरग्यांच्या अपहरणाचे केशीत सस्पेंड आशिल्लो. बेरेस्तारा तोरशे पेडणे एका बायलेच्या भांगरा सरपळीचेर हात मारून पळटना पेडण्या पुलिशेन ताका धरलो. उपरांत SP राहुल गुप्तान ताचे विशीं सेकंड IRB कमांडाक रिपोर्ट दिलो. कपडे आणि घरगुती फर्निचरा खातीर फामाद बेळगांवचो BSC मॉल हाडटा श्रावण फेस्टिवल डबल डिस्काउंट सेल. नवीन प्रॉडक्टांचेर BSC दिता 20% ऑफ. ह्या ऑफरीचो फायदो घेवंक गोंय, कर्नाटका, महाराष्ट्राचे लोक मोठ्या संख्येन BSCच्या मॉलात. एथनीक, वेस्टर्न वेअर, ब्रायडल कलेक्शन, मेन्स अँड किड्स वेअरा खातीर लोकांची गर्दी. स्पेशल डबल डिस्काउंट ऑफरीचो लाव घेवपाक सगळ्यांक आपोवणे. बोरये उक्त्या मळार अनवळखी खंय कचरो उडोवन चल्ले. तातूंच कवचोय मेस्तुरात गांवांतल्या भुरग्यांक ग्रावंडार वचपाक ह्या कचऱ्यांतल्यान वचचें पडटा. कोणाच्याय पांयाक कवच्यो लागत म्हूण भिरांत. रोग दुयेंसाचोय भंय. थळावे पिकार. अशेच तरेन बोरये पंचायतीच्या हेर वाठारांनी कचरो येतल्या ग्रामसभेत मुद्दो काडटले म्हूण थळावे सांगतात. एके वटेन गोंयच्या कांय वाठारांक नितळसाणी खातीर पुरस्कृत केल्ले वता, थंय कांय वाठारांनी कोयराचो प्रश्न अजून सुटना म्हूण कळून आयलें. बोरये वाडत वतल्या कचऱ्याचेर थळावे उलयले. लोड सगळं तो आमच्या गांवां वयता. हेजी सगळं लोकडी घरां आहाय पळय. पयलीं लक्षाला मेळटा शिया देवूळ आसा आमचें शेश्वर. मागीर आमची घरां एवढं आमच्या घरां उदक गेलें, पेंपर बी व्हांवून दिल्ल्यो. पयलीं आमचें सगळें निवळ बरें आसतालें. आमी भुरगेपणांत आमी खेळत आसताले क्रिकेट बी. तेन्ना एकदम निवळ आशिल्लें. मातशें पळय पेंपर पडल्या, ते गोवा पेंपर ह्यो आनी हांगा कोची पडल्या. आनी हांगा पळयत जाल्यार भुरगे सगळे फुटबॉल खेळटाले. आमचो बोरये लोकांक इतको कचरो ना. हो सगळो भायलो लोकांक कचरो. हे भुरगे पळयता हे पांयां तेंगे कितें तोपलें, कितें जालें, जबाबदार कोण आसता हेका. आनी हो खेळपाक ग्रावंड आमगेलो बरो. आनी हो खेळपाचो रूम तेंगे चेंजीस रूम. हो हे दशें कितें केलें पळय तेणी. कितें आमकां तो घालता आनी तो रोग कितें जालो तूं पयल्या कळटा कितें जावं शकता. कुसलेलें हें सगळें. आमी ग्रामसभेक घातलां, ग्रामसभेक बरोवन घातला, लेटर घातला, 3 हें घातलां कितें म्हणटा. आतां आयतारा आमची ग्रामसभा आमी उलयतले, पूण हें सगळें लोकांक कळपा जाय. आणि ते आतां कोचे बिचे उडयले तशें वयता तुमी? ते बोर्ड घालून वयता ताका लागून कोची आहा म्हणून. तुमी आयज आसात ते बोरी पंचायती कडेन तुमी पळोवपाक शकता. बोरी पंचायतीच्या एंट्रन्साक हो अशा पद्दतीन जी गार्बेज आहा ही स्टॉक करून दवरलेली आसा. सगळ्या वाठारान हो कचऱ्याचें साम्राज्य जालां अशें दिसता. बोरयेच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. रेंट कॅबाचे नवे लायसन वा परमीट घेवंक सोदतल्यांचेर घातिल्ली बंदी येरादारी खात्यान परत रिव्ह्यू केल्या. 24 फेब्रुवारी 2025 दिसा हो बॅन घातिल्लो. येरादारी वाडिल्ल्यान ताचेर नियंत्रण हाडपाक आनी लोकांचे सेफ्टी खातीर ही बंदी वाडयल्या. रेंट कॅब येवजणे खाला नवे लायसन वा परमीट घेवंक सोदतल्यांचेर येरादारी खात्यान 24 फेब्रुवारी 2025 बॅन घातिल्लो. वाडटले येरादारीचेर नियंत्रण हाडपाक, गोंयच्या रस्त्यांचेर जातली गर्दी टाळपाक, तशेंच लोकांची सेफ्टी लक्षांत घेवन ही बंदी हाडिल्ली. सरकारान हो बॅन आतां परत रिन्यू केला. येरादारी खात्यान ह्या विशीं फ्रेश नोटिफिकेशनूय काडलां. कला अकादमीचे ओपन थिएटराचो स्लॅब पडून 2 वर्सां जालीं. आजून थिएटर उबें जायना. आतां खंय स्लॅब येवचो ना. थंय ओपन शेड येतली. डिझायनूय तयार आसा. फायल अप्रुवलाक हुमकळ्या. अधिवेशनात इश्यू येवपाची शक्यता. कला अकादमी जाग्यार घालून कलाकारांक उक्ती करची. रिनोव्हेशनाचे ऑडिट दिवचे म्हूण कलाकारांचे सुपारी आंदोलनूय चल्लां. कला अकादमीचो स्लॅब पडून 2 वर्सां पुराय, मात अजून काम जाल्लें ना. आतां खंय ओपन शेड बांदतले. डिझायन रेडी आसा. सरकाराच्या अप्रुवलाक रावल्या म्हूण म्हायती मेळटा. फाटली 2-3 वर्सां जालीं कला अकादमी बरीच चर्चेत आसा. विधानसभेतूय कला अकादमी बरीच गाजल्या. त्या उपरांत सुपारी आंदोलनूय नेटान चल्लें. बेगींतल्या बेगीन काम पुराय करून ऑडिटोरियम लोकां खातीर उक्तो करचो अशी लोकांची मागणी. कला अकादमीचो विशय आहा तो कितलो गाजलो तो. जेन्ना कला अकादमी रिनोव्हेशनाक घेतली, जेन्ना रिनोव्हेशनाचें काम स्टार्ट जालें, रिनोव्हेशनाचें काम चालू आसतना जेन्ना काम स्टार्ट केलें तेन्ना एक व्हडली गजाल घडलेली. ती म्हटल्यार कला अकादमीन आसलो तो ऑडिटोरियम, ज्या ऑडिटोरियमान चडशी गॅदरिंगां आनी ओपन जी नाटकां जाताली ती जाताली आनी तेजो स्लॅब तो कोसळ्ळो. सो ह्या गजालीक जो कोसळ्ळो तेन्ना 17 जुलय 2023 हो ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. सो ह्या गजालीक 2 वर्सां आतां कंप्लीट जाल्या. 17 जुलय 2025 आमी आनी स्लॅब जो कोसळ्ळो
तो 17 जुलय 2023 सो 2 वर्सां जाली ह्या स्लॅब कोसोन. जेन्ना स्लॅब कोसळ्ळो तेन्ना खंय तरी एसेंब्ली चालू आसली आनी त्या एसेंब्लीन भरपूर बोवाळ जालो जेन्ना स्लॅब कोसळ्ळो तेन्ना. जेन्ना ऑपोजिशनांनी बोवाळ केलो थंयसर आनी तेंच्यांनी मंत्र्याचो राजिनामो सुद्दां त्या एसेंब्लीन तेन्ना मागलेलो. जेन्ना सीएमान तेन्ना रिप्लाय दिलो की बाबा तो स्लॅब कसो कोसळ्ळा तेजेर PWD आनी एक कॉलेज IIT हो रिपोर्ट दितले आनी आमी तुमकां एसेंब्ली चालू आसतनाच खंय तरी आपूण रिप्लाय दितलो ह्यो कला अकादमी कशी पडल्या ती. कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी उणी थंय वचून केदूक लायला. सरकाराक देवान बरी बुद्ध दिव आनी कला अकादमी सारकी करूं म्हूण मागणें. गेल्या वर्सा आमी क्राय म्हणून भायर रडले ह्या माचे खातीर. अजून पर्यंत सरकाराच्या कानार आमचे रडण्याचो आवाज वचोंक ना. आमी आयज ही दुसरी एनिवर्सरी हांगासर मनयता. ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आसा कला राखण मांड गोवा. आनी हांव देवा कडेन मागता की आमच्या सरकाराक बरी बुद्ध दिवची आनी तिसरी एनिवर्सरी आमकां हांगासर मनोवची पडची न्ही. त्यान पयलीं जेची गरज आसा गोंया खातीर ह्या माचयेची ती माची आमकां सुसज्ज करून बरे भशेन उपलब्ध करून दिवची. कारण शेकड्यांनी भुरगीं ह्या माचयेचेर घडल्या आनी फुडें ती घडत रावतली आनी ती परंपरा फुडें चलोवपा खातीर सरकाराक बरी बुद्ध दिवची अशें म्हणून हांव लॉर्ड ऑफ युनिवर्स हांव खंयच्या धर्माच्या देवाक उलो मारना हांगासर. जो कोण आसतलो ताणें तांकां ती बुद्धी दिवची, ती शक्ती दिवची आनी हे हो मंच फुडल्या वर्सा आमकां तयार जावन मेळचो अशें कला राखण मंडळातर्फे आमी आयज हांगासर खेद व्यक्त करून ही आमचें म्हणणें आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंय विद्यापीठांतल्या त्या असिस्टंट प्राध्यापकान गर्लफ्रेंडाक मजत करूंक पेपर लीक केल्ले म्हूण फॅक्ट फायंडींग कमिटीन खंय रिपोर्ट दिला. एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये सांगता ते प्रमाण प्रकरण चेपलें म्हूण VC आनी रजिस्ट्रारा आडूय एक्शनीची शिफारस जस्टीस खांडेपारकार समिती केल्या. रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक गेला. आक्षे पुलिसेंत FIRय जाला. कांय म्हयन्या फाटीं गोंय विद्यापीठान प्राध्यापकान पेपर लीक केल्या म्हूण खबर आयिल्ली. ताचेर फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो रिपोर्ट आयला. हे विशीं एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये उलयलो. तो FIR जालो. तो फॅक्ट कमिटीन आतां दे हॅव टोल्ड दॅट तो प्रोफेसर कोण आसा प्रणय नायक तो इज he had done all those theft of the papers आनी वयल्यान ते चलयेक कोण आसा पळय ते चलयेक ते सगळे दिल्ले आनी ते सगळे प्रूव जाले. तो ताका घरा पावयतालो, व्हरतालो, लॉक करून रुमान आशिल्लो ते सगळे प्रूव जाला आतां. आनी हॅव ऑल स्टेटमेंट्स ऑन टुडे. सो ही शूड बी फर्स्ट सस्पेंडेड एंड टर्मिनेटेड फॉर डुईंग सच थिंग्स. आनी इवन एक्शन शूड बी टेकन ऑन द कोण तो वायस चान्सलर आनी कोण आशिल्ले पळय हे रजिस्ट्रार एंड ऑल बिकॉज दे हॅड नॉट डन एनीथींग बिफोर वी हॅड. आनी जेन्ना आमी गेले पळय तेन्ना हेणी रजिस्टर केली म्हणजे आपल्या रांगार येवंक जायना. आतां द FIRान हेंची नांवां काडूंक जाय रजिस्ट्राराची आनी त्या वायस चान्सलराची. मजगतीं मुख्यमंत्री सांगता सत्यशोधक समिती कडल्यान मेळिल्लो रिपोर्ट शिक्षण खात्याच्या सचिवाक धाडिल्लो आसा. इतले मजगतीं ह्या विशयाचो खोलायेन तपास करचो म्हूण NSUIची सरकाराक मागणी. अबाउट दिस आतां फॅक्ट फायंडींग कमिटी रिपोर्ट आयला सो आमी डिमांड करता फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर तूं इमिजिएटली एक्शन घे आनी ह्या प्रोफेसराक टर्मिनेट कर आनी जे जे ऑथॉरिटीज इन्वॉल्ड आहा तांचेर सुद्दां एक्शन घे. द चीफ मिनिस्टर शूड सॅक्ट वायस चान्सलर इमिजिएटली. सो आमकां दुबाव आहा की प्रायवेट युनिव्हर्सिटी हाडपा खातीर आनी तांकां वेव दिवपा खातीर की भुरग्यांक थंय एडमिशन घेवचें म्हणून ते मुद्दम डेलिब्रेटली आमचो चीफ मिनिस्टर एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर इज नॉट एक्टिंग ऑन द गोवा युनिव्हर्सिटी. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. गोंयांत कायदो आनी वेवस्था कोसळ्ळ्या म्हूण गोंय प्रदेश युथ काँग्रेसीन मोर्चा काडलो. गोंयच्यो बायलो सुरक्षीत ना, क्रायम रेट वाडल्या, गांवांनी ड्रग्स पावला. सरकाराक गोंयच्या हिताचे गोंयकारांचे कांय पडिल्लें ना. जायना जाल्यार पदा वयल्यान देंवचें म्हूण गोंय प्रदेश युथ काँग्रेसान सरकाराचेर फोग काडलो.
गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेसान मोर्चा काडून सरकाराचेर फोग काडलो. गोंयांत कोसळून पडिल्ल्या कायदो आनी वेवस्थेचेर वांगड्यांनी बोवाळ केलो. त्या प्रमाणात क्रायम रेट गोंयांत वाडलेली आसा. ताका जबाबदार कोण? ताका जबाबदार संपूर्ण हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार, जाका गोंयच्या जनतेचे कांयच पडून गेल्ले ना. आज मर्डर रेटी वाडलेले आसा, रेप वाडलेले आसा, मॉलेस्टेशन वाडलेले आसा. काही प्रमाणात तुम्ही आज पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स गांवागांवांनी पावले आसा. सरकार फक्त आज बिजी आसा इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक. हो सरकार आज बिजी आसा फक्त आपलो एकच केंद्रबिंदू, ती म्हणजे सत्ता आपली कशी टिकतली आणि ह्या गोंयकारां मदीं कशी आमी फूट घालतली, कम्युनल हार्मनी आमी कशे डिस्टर्ब करतले, म्हाका दिसता हेजेरूच हो सरकार केंद्रीत आसा. त्या खातीर म्हणजे पुलिशेन जर वचत जाल्यार रिपोर्टरांक ते आज माहिती दिवपाक टाळटा. आरबी हेडिंग टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशीप. त्या खातीर ह्या सरकाराचो हांव निशेध करता. येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीक ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा. बायलां गोंयांत सेफ नात. मर्डरांचो आंकडोय वाडत आसा म्हूण गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेस मिडिया मुखार. South Goa alone recorded 13 cases of murders in 2024. आणि आता from Jan to June, South Goa has already recorded and seen around 11 cases of murders. In 2024, the rape cases were around 106, whereas from Jan to June, it has been around 54. 2023, the crime rates against women was 288. 2024, it went to 365. And when you compare Jan to June of 2024 and 2025, you will see there's a jump of 19%. Nothing the government is doing to save or protect the women of our state. The government has failed in providing funds to the police department. Police आपले काम करता, but to police do their work when the cases are registered. For this, the government has to fund the police department, fund in forensic labs, invest in CCTV surveillance. So main muddo as a protection, safety of people. And if you cannot do it, I think that you should step down as the chief minister because you are failing to protect, you're failing to bring down the crime rates. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. काँग्रेस आमदार कार्लुसाच्या पक्षविरोधी कारवाईविशयी कागाळीचेर प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर तळ्यात म्हळ्यात. लेटर पद्दतशीर मिडियाक लीक. कार्लुसा आड बरयल्ली चीट आपणे बरोवंकूच ना म्हणपी पाटकार प्रभारी निंबाळकर मिडिया कडेन उलयल्या उपरांत आतां म्हणटा तो विशय खंय पक्षाचो इंटरनल. कार्लोस म्हणटा आरोप बालिश. आमदार काल्लुसाचो बीजेपी कडेन लागसार वाडला म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षाची काँग्रेस प्रभाऱ्या मेरेन चीट बरोवन कागाळ. हे विशीं विचारपाक गेल्यार पाटकारान बुधवारा पुराय दीस फोन उखललो ना. मात माणिकराव ठाकरेन तशी चीट मेळूंक ना म्हूण सांगताच अमित पाटकारान आपणे तशी चीट बरोवंक ना म्हूण सांगलें. पूण प्रुडंटान रोखडोच काँग्रेस प्रभारी अंजली निंबाळकराक हे विशीं विचारलें जाल्यार निंबाळकर म्हणटा चीट मेळिल्ली. विशय डिसिप्लिनरी कमिटी मेरेन पावला. लेटर हे प्रेसिडेंट जो आहे गोयचा त्यांच्यानी पाठवले का तुम्हाला हे लेटर? हो, कॉपी मार्क टू अंजली निंबाळकर आहे ना, कॉपी मार्क केलेली आहे. त्यामुळे ते मला आणि LOP युरीना पण कॉपी मार्क केलेली आहे. सो पुढचा प्रोसेस काय असणार मॅडम या कॉपीची? तेच ना, ह्याच्यावरती आता ठाकरे साहेबांनी त्या ह्याच्यावरती लेटरवरती ते लेटर वाचून त्याचं कार्लोसजींना पण विचारतील आणि अमितजींना पण विचारतील. आणि काँग्रेसमध्ये एक प्रोसेस आहे की डिसिप्लिनरी कमिटीला ती कंप्लेंट जाते आणि मग डिसिप्लिनरी कमिटी पण त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेट करते. मला लेटरच माहित नाही आहे. मी लेटर पाहिजे आणि जे काही असेल त्याच्यावर मी माझ्या हे करेल, काय करायचं ते ती सूचना योग्य ती कारवाई होईल. ओके. ज्यांचं कोणतं लेटर आहे, ज्यांनी कुणा काही चुका केल्या त्याचा जबाबदारी आमच्या ते आम्ही करू. निंबाळकरान तशें सांगताच प्रुडंटान अमित पाटकाराक विचारलें. तो म्हणटा हय म्हणिना आनी नावूय म्हणिना. पक्षाचो खंय इंटरनल मॅटर. नाही लेटर खंयचे लेटर? आम्ही काय बाबा तुमकां लेटर दिवं ना. खंयचे लेटर उलयत तूं? एक लेटर येयला तुमचे काँग्रेसीचेच एक लेटर येयला. आय डोंट नो व्हॉट लेटर यू आर टॉकिंग अबाउट. सी दिस इज आवर इंटरनल पार्टी मॅटर. सो वॉट एव्हर इट इज वी विल डिस्कस. दिस इज नॉट फॉर पब्लिक कन्झम्पशन. कार्लोस म्हणटा आरोप बालिश. ते कंप्लेंट वाचल्यार तूं आसतलो, हांव आसता. कित्याक इट व्हेरी चायल्डिश, व्हेरी इमेच्युअर. आय डोंट थिंक अमित पाटकर आवर पार्टी प्रेसिडेंट कॅन बी सो इमेच्युअर अँड सो चायल्डिश टू रायट दिस कायंड ऑफ थिंग्स. सो यू थिंक आनी असले वस्तू आहात जाल्यार
बरय जाल्यार एकोड्या फोन एकोड्या कॉल सॉर्टेड थिंग्स लिसनिंग कमिटी कोण आसा तो म्हाका कितें नोटीस दिल्या हांव बरो रिप्लाय दितलो. बेकायदेशीर बांदकामां अधिकृत करपा विशीं बिलाक कम्युनिदादी उपरांत आपानूय विरोध दाखयला. राज्यपालाक मेळूंक गेल्ले कम्युनिदादीचे समिती बरोबर आपाचे आमदार वेंझे आनी क्रुजूय आशिल्ले. ह्या बिलाक आपाचो विरोध आसतलो. इशू विधानसभेतूय काडटले. गरज पडल्यार कोर्टात वचपाची खंय आपाची तयारी. that the honorable governor change जाला, नव गव्हर्नर येवपाचो हा. बट द रिजन आज आउटगोईंग गव्हर्नराक दिवपाक, कित्याक हे गव्हर्नरान आपल्या गेलो टर्म हिंग काडला आनी तो गांवान भोंवला. मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 5 गांवान आयलो तो. सो अख्खे गोंय तो भोंवला. तो कुमदाद सिस्टम जाणा, हेरिटेजा मोग आहा तेका, एनवायरमेंटा मोग आहा तेका. सो तेको दिला सो दॅट ही वील हँड ओवर दीस टू द नेक्स्ट गव्हर्नर एज पार्ट ऑफ हीज हँडिंग ओवर प्रोसेस. सो हे सांगून तेका दिला. ही वॉज व्हेरी कायंड. जे बील येवपा आहा, जे रेग्युलरायज करपाक कुमदादी भाटान, कुमदाद ओनर्जान कुमदादी कन्सेंट घेनासतना घरां, कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट ही सगळी रेग्युलरायज करपाक जे भाशेन भूमिपुत्रा बिल हाडले. सो प्रत्येक इलेक्शनाक कितें जाल्यार कितें एक नाटक करून हो सरकार हाडटा आनी हे गव्हर्नरा बरी खबर आहा ही सगळी. सो वयचे पयले ताणें हेजेर ब्रिफींग करपाक, तेका लागून वी हॅड कम हियर. गोंयच्या जमिनीच्या स्थायी वापराचे नजरेन धोरणात्मक अभ्यास करूंक ॲडव्होकेट रामचंद्र रामाणेचे अध्यक्षतेत समिती नेमल्या. रिपोर्ट दिवंक कमिटीन 3 म्हयन्यांचो प्रास दिला. सरकारी जमिनीचेर उबारिल्लीं घरां आनी गैर सरकारी जमिनीर उबारिल्लीं अनाधिकृत घरां कशे तरेन अधिकृत करप ताचे मालकी हक्काचेर कमिटी अभ्यास करतली. सांत आंद्रेच्या आमदाराक कडेक दवरून आपाचो वेळेचो आमदार सांत आंद्रे प्रादेशीक आराखड्याचेर कार्यावळ घेता. आमदार विरेश तिडकलो तांणी आपल्या मतदारसंघात लक्ष घालचें. राजकीय दाखयली पळय नाका. आमदार विरेश बोरकाराची शिटकावणी. आप दिल्लीचो आरजी खंय गोंयचे मातयेंतलो पक्ष. आपाचो आमदार क्रूज सिल्वा, ह्या क्रूज सिल्वा आमदारान एक RP 2021 एक प्रोग्राम दवरिल्लो आसा आनी तो खंय दवरिल्ला, तो सान आंद्रे मतदारसंघात दवरिल्ला. आतां आमदार आपाचो जो आसा तो वेलिंग मतदारसंघाचो आसा. वेलिंग मतदारसंघात तो कितें करता कितें करना हे तेजो लुकआउट आसा. पण अशें दिसून येता की सगळे मतदारसंघ सोडून हो आपाचो जो आमदार आसा क्रूज सिल्वा हो मुद्दम सान आंद्रे मतदारसंघात येयला. सान आंद्रे मतदारसंघात प्रोग्राम करता, ऑर्गनायज करता आनी ते प्रोग्राम म्हटल्यार एक हे करपाक सोदता की हो प्रोग्राम रिजनल प्लॅनाचो डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक लागलो आसा. हेच्या पयलीं तो आनी एकदां असोच येयल्लो सान आंद्रे मतदारसंघात, आनी एकदां ताणें अशेंच हे केल्लो आनी फक्त तेजे आपाचे जे थोडे जाण आसा तांकां घेवन जावं दुसऱ्या मतदारसंघाचे घेवन तो आपणाचे हे करपाक सोदता. जी आप पॉलिटिकल पार्टी आसा ही दिल्लीकारांची पार्टी. दिल्लीकारांची पार्टी येवन आमकां सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष स्थानिक पक्ष आसा, ह्या मातयेचो पक्ष आसा आनी आमी प्रत्येक वेळार जे विशय आसा ते गोंयकारांक लागता आनी गोंयच्या भुंयेक लागता हे विशय घेतलेले आसा. वेळीच्यान येवन आपल्या मतदारसंघात कार्यावळ करता म्हूण कळटाच आमदार विरेशान आपाचेर खर टिका केल्या. काँग्रेसीन तांच्या मतदारसंघात कार्यावळ केल्यार आपाक राग येता जाल्यार ते आतां आपल्या मतदारसंघात येता अशें म्हूण विरेशाचो प्रश्न. जेन्ना काँग्रेसीचे लिडर जावं काँग्रेसीचे पदाधिकारी तुमच्या मतदारसंघांनी मिटिंगे घेता जावं तुमच्या मतदारसंघांनी आनी कितें करता तेन्ना तुमकां सामकें बेजार जाता. तुमी म्हणटा की बाबा आमच्या मतदारसंघांनी कित्याक येता, आमच्या मतदारसंघांनी कित्याक उलयता. तुमी तेन्ना चावता. कित्याक चावता, कित्याक ऑपोजिशनाचे लिडर जे आसा ते आमच्या मतदारसंघांत येयला. मात तुमी जे आप जे आसा ते आरजीच्या पक्ष आरजीच्या मतदारसंघांत येता तेन्ना आमी वयर रावपाचे. थर्माकोलाच्या बॉक्सांनी नुस्तें भरून हाडपी इंटरस्टेट गाडयो सेरावले आनी माडेलांत आडयल्यो. SGPDA मार्केटात थर्माकोल बॉक्सांतल्यान नुस्तें हाडूंक बंदी. ह्यो गाडयो मार्केटा लागीं थर्माकोल बॉक्सांतलें नुस्तें प्लास्टीक बॉक्सांनी घालतात. सगळ्याक घाण आनी बुरशेपणां करतात. लोकांचे कागाळी उपरांत पुलिसांनी गाडयो आडयल्यो. गोंयांत स्टाफ सिलेक्शना सकयल 752 पोस्टांक जायरात काडून भरती प्रक्रिया सुरू केल्या. पास जाल्ल्या 50 जाणांची सरकारी सेवेंत भरती केल्या. मुख्यमंत्र्यान आंकडे सांगले. परीक्षा दिताच मार्क कळटा इतली ट्रान्सपरन्सी स्टाफ सिलेक्शनात आसा.
ह्या फुडें खंय मुखार सगळेच पोस्ट SSE वरवीं भरतले. मुख्यमंत्री पणजे पाट्यार नव्या स्टाफ सिलेक्शनाचे स्वतंत्र कार्यालयाचे उक्तावण सुवाळ्याक उलयलो. गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूप इम्पॉर्टंट आशिल्लें आणि तांच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तांच्यांनी एडवर्टायज केले आणि खूप ट्रान्सफरंट आतां पर्यंत तेंच्यो 2 एग्जामी म्हाका दिसता 2 ते 3 एग्जामी जाल्यो. फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा. एक बरी गजाल की गोंयच्या तरणाट्यांक युथाक आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा. त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवंक वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हेंय म्हणपाची गरज ना. आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच आपण CBT एग्जाम आसल्या कारणान कॉम्प्युटर बेज एग्जाम आसल्या कारणान तेजो रिजल्ट ताकाच कळटा. वेगळ्या आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ओके, तेजे आपल्याक मार्क कितले पडले एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या आणि सगळ्या जाणांनी सरकाराचेर एक विश्वास दवरून सगळ्यांनी ह्या पद्दतीची एग्जामी आन्सर करपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की येता त्या काळात गव्हर्मेंटातले सगळे पोस्ट जे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर गव्हर्मेंटाचे जितके पोस्ट येवपाक जाय ते सगळे पोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या डिपार्टमेंटांनी धाडूंक ना तांकांय रिमायंडर आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट धाडीत आसा. ती डिपार्टमेंटां येता त्या काळात धाडटले आणि खूप बेगीन जितकी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा तितकी रिक्रुटमेंट बेगीनात बेगीन जातली. गोवा स्टाफ सिलेक्शन आमी स्टार्ट केल्या उपरांत अपॉयंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे पुराय गोवा स्टाफ सिलेक्शन टिमीक की तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें ऑफिस आपले नवीन रिनोवेट करून घेतलें. सरकारानूय तांकां एक्चुली जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट आपले बेश्टे प्रिमायसिसान केल्ली बट तेंच्यांनी पूर्णता रिनोवेट करून आज हस्तांतरण करता आसतना म्हाका एक खोस भोगता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. बुलेटिन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.